राज्य पावण्यावयली बोटिंग सर्त येता त्या आयतारा 26 तारखेक विठ्ठलापूरच्या वाळवाट न्हंयेत रंगतली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमीन शेठ हाणें दिल्या। त्रिपुरारी पौर्णिमे निमतान पर्यटन, कला आनी संस्कृती, माहिती आनी प्रसिद्धी ह्या खात्यांच्या जोड पालवान श्री विठ्ठल देवस्थान आनी दीपावली उत्सव समिती वतीन ही सर्त आयोजित करतात। 26 नोव्हेंबर 2023 या दिसा त्रिपुरारी पौर्णिमे आणि या निमित्तान दीपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर साखळी या संस्थेन त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान जी दरवर्षी साजरो करणारी बोट स्पर्धा ह्या वर्साय हाती करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा। गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक खाते, GTDC गोवा डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि दीपावली उत्सव समिती आणि श्री विठ्ठल पंचायत देवस्थान यांच्या जोड पालवान हो कार्यक्रम 26 नोव्हेंबर 2023 या दिसा साजरो जातलो। ह्या निमित्तान ज्यो बोटीची स्पर्धा जी आसा ही स्पर्धा घेवपाक लागून सगळ्या स्पर्धकांनी ही बोट इको फ्रेंडली आसची असो एक ठराव घेतलेलो आसा आणि गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्यान ह्या निर्देश दिल्ले आसा आमकां की ही बोट म्हणटा ती नैसर्गिक वस्तू पासून तयार केल्ली आसूंक जाय, म्हणजेच इको फ्रेंडली आसपाक जाय। हो पयलो मुद्दो आसतलो। ह्या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या सगळ्या पथकांक एक आव्हान आसा, जे जे स्पर्धक हितून भाग घेतले हितून सगळ्या नैसर्गिक वस्तू पासून तयार करणारे ह्यो बोटी हेचे सर्वेक्षण ज्युरीज म्हणजे जे जज आसतले त्यांचो जो निर्णय आसतलो त्यांचो अंतिम निर्णय आसतलो। 35,000, दुसरे बक्षीस 30,000, तिसरे 25,000, चौथे 20,000, पांचवे 15,000 आणि सिलेक्टेड जे 10 पथक आसतले तांकां जशे परीक्षक सिलेक्ट करतले तांकां प्रत्येकी 5,000 आणि प्रशस्ती पत्र हे सगळ्यांक दिल्ले वतले आणि जे कोण पार्टिसिपेट जाता त्या सगळ्या पथकांक 4,000 रुपया आणि प्रशस्ती पत्र असे हे प्रदान केले वयतले। गोंय सरकाराच्या आर्ट अँड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटान ही स्पर्धा बरी जावची आणि उमेदीची जावची म्हणून एक भावगीत, भक्तिगीत, लावणी, पोवाडे आणि नृत्य असो संगीताचो भरदार कार्यक्रमाचे आयोजन केल्लें आसा।